हांवें असेंब्लीक सगळ्यांक एश्योरन्स दिली आय एम कॉन्स्टिट्युटींग ए इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी हेडेड बाय प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर. त्या प्रमाणे आम्ही कमिटी केली, नोटिफाय केल्या कमिटी. दे होल्ड मिटिंग्स वेन एवर एन एप्लिकेशन कम, दे होल्ड मिटिंग. इफ दे फाउंड समबडी and if they some people write letters to them and if they found somebody, they will immediately take action, including lodging a complaint with the police force. So as per their committee's decision, permission दिला असतं कमिटीन जांकां परमिशन दिता दे आर एंटायटल्ड फॉर डिगींग. कारण ते कशें आसा, एक पोर्टल आसा सेंटराचें फॉर रोड डिगींग. सेंटराची कामां चलता थोडी, केबल घालपाची किंवा कितें घालपाची, फॉर वीच आतां पळय पायपलायनीचें काम चलता. ताचे खातीर तांकां परमिशन दिवचें पडटा. बट दॅट परमिशन हॅज टू बी गिवन बाय द हाय पॉवर कमिटी हेडेड बाय प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर. So as per their rules, norms and all, फक्त हॉट मिक्सिंग मध्ये सगळं ते तुलनेत ते करून तांचे रुल्स आहा, तांणी गायडलायन्स फ्रेम केल्या क्लियर आसा. तातूंत सगळे जाण मेंबर आहा. BSNLचो आसा, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर मेंबर आहा, WRDचो सगळे जाण बेसिकली डिपार्टमेंट हेड आहा पळय त्या कमिटीचे मेंबर. आणि सर आता कॉन्क्रीट यूज करूंक मेळना न्हू. एकदा डीप केल्लो रस्त्या पयलीं कॉन्क्रीट घालताले ते आता ना कॉन्क्रीट करता फूल स्ट्रेच कॉन्क्रीट करता. इल्लो कुडको कॉन्क्रीट घालून धरना तो. व्यासाने डिलिमिटेशनचा म्युन्सिपालिटीचा खूप विषय आहे. आर यू सॅटिस्फाईड डिलिमिटेशन मार्ग ताचेर चालू आसा कितें कितें डिस्कशन.